टीम जो आटापाट्या जी आसा ती 3 दिसां खातीर 33वा नॅशनल चॅम्पियनशीपचे आटापाट्या जावपाचे आसा रोहतक म्हळ्यार हरियाणा हांगा आमच्यो दोनूय टिमी वचपाक सज्ज जाल्ले आसात जे ज्युनियर म्हणजे बॉयज आनी गर्ल्स आनी आज पर्यंत आमची एक आटापाट्याची एक भरीव कामगिरी अशी जाल्ली आसा। आमचे मदीं आमचे भाई खराडे आसात, बाकी सगळे अधिकारी आसात जी सुरवातीपासूनच गेली अनेक वर्सां जे एक आटापाट्या ही गेम गोंयांत आसा आनी महाराष्ट्रीयन बेस्ड गेम ही जेन्ना सुरवातीक आमी बाकीचे पारंपारीक जे खेळ आसात जावं ते खो खो कबड्डी आसतले इतर सगळे खेळ आसात, क्रिकेट फुटबॉल आसा तातूंत भितरच आमी 2 गेमी तेन्ना इंट्रोड्यूस केल्ली। भाई खराडे आमचे फावंडर आसता पयलीं पासून तातूंत भितर एक म्हळ्यार आटापाट्या आनी दुसरें सपाट टाकरो आनी सपाट टाकरो तशें आनी एक कडेन आज आमी बरी उच्च पातळेचेर आसात। वर्ल्ड कप सुद्दां आमी एशियन वर्ल्ड कप सुद्दां घडोवन हाडपाचें आसात। त्याच आदाराचेर आमचे गोवा जे आटापाट्या टीम जी आसा ती सुद्दां आज भरीव कामगिरी करता। आयज ज्युनियरा भितर आमचे आयज गर्ल्स आनी बॉयज पार्टिसिपेट जावपाक म्हणजे रेडी आसात। ताजे भायर सब ज्युनियर जावं सिनियर सगळे टीम आमचे आसात आनी बरी कामगिरी इन 8 भितर म्हणजे आमी बरी क्वॉलिफाय जातात। सेकंड प्लेस, फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस आमी अनेक फावटी हें केल्लें आसा आनी सगळें करता आसतना प्लेयर्स जे आसात तेंची कामगिरी आसा, टिचर्सांची बी तांकां तयार करपाक कोचांची कामगिरी आसात आनी त्याच बरोबर मॅनेजमेंट जे आसात ते टायम टू टायम तांकां घेवन बसले कारणांनी ही गेमीक उबारणी दिवपा खातीर आयज सगळ्यांनी काम केल्ले कारणांनी आयज ही गेमी भितर आयज आमकां खरी तरी खंय एक भुरगे प्लेयर म्हणून आमकां पळोवपाक मेळटा। नवीन गेमी हाडपाचो एकच हें आसता आमचे सुरवातीकच आमी नवी गेमी म्हळ्यार कशें पारंपारीक बाकीचे गेमी भायर जेन्ना नवी गेमी हाडटात तेन्ना अनेक भुरग्यांक स्कोप मेळटा, नवी गेमी आत्मसात करूंक मेळटा। नवी गेमींतल्यान तेंचे आवडीनुसार तो खेळ आत्मसात केले उपरांत बरे प्लेयर जावं शकतात। बरे प्लेयर जाले उपरांत ते आपल्या राज्या खातीर किंवा देशा खातीर खेळपाचे अशे प्लेयर जावं शकतात म्हळ्यार एक भुरग्यांक वाव मेळटा। तातूंतल्यानच जेन्ना आयज आमी जे स्पोर्ट्साच्या मळाचेर भुरगीं फुडें वचून काही कोच जातात, कोण टिचर जातात, कोण काही सर्विसी भितर सुद्दां तांकां बऱ्यापैकी मागीर योगदान दितात। सर्विसी भितर सुद्दां तांकां आयज बरी भरीव अशें आमचे सपोर्ट मेळटा म्हणटा सो। दुसरे स्कॉलांनी सुद्दां जेन्ना स्पोर्ट्सा भितर जेन्ना भुरगीं पार्टिसिपेट जावपाक वयतात तेन्ना स्कॉलाची एटेंडन्सा भितर सुद्दां आयज तांकां सांबाळून घेवप जाता, कित्याक खंय तरी खेळपाक गेली म्हणून हांगा एबसेंट दाखयनासतना किंवा तांकां मार्क्स डिडक्ट करनासतना आयज तांकां सांबाळून घेता म्हळ्यार शिक्षणा बरोबरच खेळ दोनी बरोबर घेवन फुडें वचपाक मेळटा आनी तातूंतल्यान नवी भुरगीं तयार जातात, नवे प्लेयर तयार जातात। जे नवे प्लेयर एक जर बरो तयार जालो जेणे करून बरी ताणें कामगिरी केली जाल्यार तो तातूंतल्यान आपलें पॉलिटिकल कॅरियर घडोवपाक शकता। म्हणजे अशे पद्दतीन आज नवीन भुरगीं तयार जावची हे हेतून आमी आयज सगळ्यांनी एक प्रयत्न करूं म्हणटा अशी गेमी उबी केल्ल्यो आसात जेणे करून आज अनेक प्लेयर आमच्यो तयार जाल्ले आसात। ही 33rd ज्युनियर नॅशनल चॅम्पियनशीप रोहतकाक जी जाता आसा 25 ते 28 ह्या दरम्यान, तर ह्या दरम्यान जात असताना आम्ही फाटल्या 10 दिसात आम्ही एक कॅम्प घेतलेलो आसा ह्याच ग्राउंडवरती सब ज्युनियर गर्ल्स आणि बॉयजांचो कॅम्प जालो। आम्ही जेव्हा ह्यो खेळ हो भारतीय खेळ जो आसा मातीतलो खेळ आसा हेका प्रोत्साहन देण्यासाठी जे आमचे अध्यक्ष आसत चंद्रकांत कवळेकर, आमी तांकां प्रेमान बाबू कवळेकर म्हणटा, त्यांचं मोठं सहकार्य आसा ह्या मातीतसून म्हणजे रोपट्यापासून त्यांनी वर वृक्षापर्यंत वाडयलं ह्या खेळाक। त्याचबरोबर आज यांच्यानी सांगितले जसे खेळाडूंका जसे अनेक क्षेत्रामध्ये चान्स मिळतात तसेच आमच्या खेळाडू एक अमीर वेळीप ह्यो नेपाळमध्ये जी साऊथ एशियन गेम चॅम्पियनशीप झाली आट्यापाट्या त्याच्यामध्ये त्यांनी रिप्रेझेंटेटिव्ह केलेली आसा आणि गोवा सरकारने त्याचे सत्कार करून त्यांना 1 लाखाचे बक्षीस दिलेले आसा। अशा प्रकारे आणखी सुद्धा आमचे अनेक खेळाडू सिनियर नॅशनल चॅम्पियनशिपमध्ये भाग घेतलेले आसा। तर यापुढे सुद्धा आम्ही ह्या खेळामध्ये मोठ्या प्रमाणात यश मिळवतले अशी आमकां खात्री आसा आणि आमची जी भुरगीं जातात ती नक्कीच आपले खेळ दाखवतील चांगल्या प्रकारे। सो हे खेळाक लागून जे इक्विपमेंट जाय पडटा जावं आनी कितें जाय पडटा ते सरकार दिता काय? ह्या खेळाक आमकां कांयच इक्विपमेंट लागना ना। खो खो कसो आसा तसं एका गोंयामध्ये पहिले मिट्यान खेळप अशें म्हणप, त्याच खेळाचे आता हे आसा की ते आट्यापाट्या अशें नांव आसा। प्रत्येक राज्यामध्ये वेगवेगळें नांव आसा परंतु आट्यापाट्या ह्या नांवान फेडरेशन झालेले आसा आणि जवळजवळ सगळी राज्यां आणि युनियन टेरिटरी ह्या खेळाक भाग घेतात।